सगळे निर्णय ज्याच्या मिटिंगेत झाले ते एकमतान घेतले गेले. अजेंडाचेर थोडे आयटम आसले आणि मागीर एनी अदर मॅटरांनी थोडे महत्वाचे विशय घेतले गेले. टोटल जवळ 20 विशयाचेर कावन्सिलान डिसिजन घेवन एकमतान मान्यता दिल्ली आसा. हितूंतले जे ठळक जे मुख्य निर्णय आसात तेच हांव तुमकां मेन्शन करता. एक, फाटल्या म्हयन्यान मार्केटान जो उजो लागलेलो आनी जे मोठी दुर्घटना जाल्ली आनी तितून जे काफे दाखोली ह्या दुकानाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान जाल्लें. चीफ मिनिस्टर आनी डेप्युटी चीफ मिनिस्टरांची प्रत्यक्ष भेट दिवन तेजी पाहणी केल्ली आनी तितून आमकां डायरेक्शन दिल्लें की सहानुभूतीपूर्वक विचार करून तांकां रिलीफ दिवपाची म्हणून. त्या प्रमाणे हो विशय मंडळाच्या समोर घातलेलो. हेचेर असो एकमतान निर्णय जालो की सध्या तांकां बिझनस स्टार्ट करच्या खातीर जे रिरूफिंगचे तेंचें काम जो रिक्वेस्ट आसा ते करून दिवपाचें म्युनिसिपल फंडच्या माध्यमांतसून. आनी जे आमी मास्टर प्लॅन केल्लो म्युनिसिपालिटीचो मार्केटा खातीर तितून आमी रिकन्स्ट्रक्शनची प्रपोजल्स आमी विविध जी शॉप्स आसा लायन ऑफ शॉप्स किंवा रो ऑफ शॉप्स त्याच्या अंतर्गत हे प्रपोजल फुडें व्हरपाचें. पण इन द मीन टायम ताका छप्पर घालून जे रिरूफिंग करून दिवपाचें जेणे करून ताका बिझनस सुरू करपाक मेळटलो. एकमतान डिसिजन जाल्लें आसा. ज्यो काही आमच्यो कमिटीज आसल्यो ज्यो रोड सेफ्टी एंड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट कमिटी, टावन वेंडिंग कमिटी, सिटिजन्स एडवायझरी कमिटी, गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटी, म्युनिसिपल चायल्ड कमिटी ह्यो ज्यो फाटल्या कावन्सिलान फॉर्म केल्ल्यो त्यो रिकॉन्स्टिट्यूट केल्ल्यो आसा आयच्या पालिका मंडळाच्या मिटिंगेन. आनी एक मेजर डिसिजन म्हणजे आमचे जे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन म्हापसा म्युनिसिपालिटी करता त्याचे आमी पार्ट आउटसोर्सिंग केला. म्हणजे म्युनिसिपल मार्केटान ज्यो कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट्स आसा, मार्केटान जी आस्थापना आसा, मागीर शॉप्स आसुनी किंवा शोरूम्स किंवा रेस्टॉरंट्स, हे सगळ्यो ज्यो मार्केटान ज्यो कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट आसा त्याचे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन आमी आउटसोर्स करपाचे निर्णय घेतलेलो आसा. आमी प्रायवेट एजन्सीक ते दिवन त्याच्या माध्यमांतसून ते डोर टू डोर कलेक्शन जातले. इनिशियली फॉर अ पिरियड 3 months ऑन ट्रायल बेसीस. कारण आमी जे डिपार्टमेंटली डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करता ते आमी डेली वेजीस लेबर्स घेवन आमी ते करता.